सबवेची मागणी करून बरेच दीस जाले। गांवच्या लोकांक आणि विद्यार्थ्यांक रेल्वे क्रॉसिंग करता आसतना खूप त्रास जाता। आमची सबवे बांदपाची मागणी 30 दिसां भितर भारतीय रेल्वे प्राधिकरणान मान्य केली ना जाल्यार रेल रोको करतले अशी शिटकावणी कुंकळी मतदारसंघाचे आमदार क्लाफासियो डायस हांणी दिल्या। तुमकां खबर आसतले हो डिमांड आमचो आयचो न्हय कालचो न्हय। सुमार आमी म्हाका दिसता हांव हिंगा दिला जाल्यार सुमार 13-14 वर्सां जायत आसली। पण आमी कितले आमचो गव्हर्मेंट आसलो, काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलो, सेंट्रलाची आसलो, पण कोणेच कांयच करूंक ना। आमी मिनिस्टरा कडेन वयताले, हाल्या कोता करया म्हूण कोणेच कान हालोवंक ना। रेल्वे मिनिस्टर सगळे आमचे MP CM सगळ्यांक हांव SP कलेक्टराक लेटर धाडटा, 1 म्हयन्या भितर आमकां हेजो कांय निकाल जायना जाल्यार आमी रेल रोको आंदोलन करतले। तुमी तयार आसात न्हू? आमी रेल रोको आंदोलन ते आमच्या भारतान जायते कडेन जाला, अशें आमी करूया। सुमार 3-4 हजार आमी लोकांनी एकठांय जावपाचें त्या दिसार। आमी पयले एज ए लिगली सायड कोणूय अरेस्ट पासून जालो जाल्यार BP हांव पयलीं आसतलो एज ए MLA म्हणून अरेस्ट जावपाक। फाटले कितलेशेच वर्सां सावन चांदरचे लोक लेव्हल क्रॉसिंग नंबर 18चेर सबवे मागतात, मात अजून मेरेन रेल्वे प्राधिकरणान तांच्या विशया कडेन लक्ष दिल्लें ना। देखून आयतारा गांवच्या लोकांनी थळावे आमदार क्लाफासियो डायस, चांद्राची सरपंच आनी पॅरिश प्रेस्ट आनी सावियो आंताव हांच्या फुडारपणा खाला रेल्वे स्टेशनाचेर मोर्चा काडलो। ह्या वेळार लोकांनी चांद्रा रेल्वे स्टेशनाचे स्टेशन मास्टर राजेश कुमार हांकां निवेदन भेटयलें। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमी कितें मागताय सबवे आनी आतां तुमी हें केलां आसतलें की डबल ट्रॅक कोताय आनी एक एक्स्ट्रा स्टेशन कोताय आनी आयकले ते भाशेन जायते कितें कोल्ड डिपो येवपाक आहा। आतां हितूर ट्रॅफिक आहा। आमी सर्वे केले ते भाशेन 6 लोकल ट्रेन्स, 20 गुड्स ट्रेन आनी 2 एक्सप्रेस। सो इट इज नियरली 8 hours ही ट्रेन हे गेट बंद उरता। आमगे इस्कला भुरग्यांक सगळ्यांच्यान मेन प्रॉब्लम जाता आनी आम भिरांत स्वता इस्कला भुरगे आनी कोण गेटी बंदांतल्यान वयताय। इट इज अ ट्रेजेडी वेटिंग टू हॅपन। केन्नाय जाल्यार कितेंय जावपाक शकता। आमी कितले पेटिशन धाडलें फ्रॉम दी पेरेंट टीचर्स असोसिएशन, फ्रॉम दी पंचायत लेवल, एवरीवेर वी हॅव सेंट, पण अजून पासून कांय एक्शन घेतलें ना। आमगे मेन कितें आतां आमगे पेशंट काबार जाला एंड वी हॅव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड टू लॉंग। नाव इज द टायम फॉर एक्शन। सो आमी एक पीसफूल मोर्चा केला, बट नेक्स्ट टायम इट विल नॉट बी पीसफुल। It's very disheartening to see that the generation above me is not doing their job properly, and nothing has been happening. In spite, I've been present for all the meetings and I've seen the promises, but nothing is happening. I have myself got a lot of punishments in school for being late, and I have to wake up an entire hour later. That's unfair. So it's very disheartening to see all this, and I hope something is done and we are really ready for the rail roko. आमचे पंचायत, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सम बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स ते सायडीक आसा, तर स्कूल, चर्च सगळें ते सायडीक आसा। सो आमकां मार्केट पासून आमकां खूब त्रास जाता वचपाक येवपाक। केन्ना आमी मार्केटां वयता थिंग गेट पडटा, डॉक्टर आहा ते सायडीक, शॉपिंग करून येता मागीर परतून आमकां गेट पडटा। सो आमगे खूब टायमींग वेस्ट जाता। सो आनी इतली ब्रीज जाल जाल्यार देखून आमकां हे विलेजान चडसो फायदो ना। कित्याक आमी 100 किलोमिटर घुंवोन येवचें पडटलें चर्चीक, दोतोराक, स्कुलाक। तेका लागून आमी हो डिमांड घातला की आमकां हो सबवे करून दिवचो, आनी आमी मागता आमकां स्टेट गव्हर्मेंटानूय हे मुखार व्हरपाक हेल्प करचें। आनी आमी आमच्या वतान आमी रेल्वे मिनिस्टराक आनी हुबली पासून वचून आमी हे मेमोरेंडम वी विल फॉलो इट अप। चांदर का लोग रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो हमारा ऑफिसर को फॉलो करता है।